म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमी देवाचें उतर आयकलां. तुमी हांगसर हाजीर आसलेल्यात आनी जें तुमी आयकलें तातूंतल्यान देवान तुमकां कितें तरी सांगलां आसतलेंच. तें तुमकां पोटलां आसत आनी ताका लागून तुमचें पळय जिवीत आसलेलें तातूंत ताणें थोडी बोर घातली आसतली, तुमकां सुटावे दिले आसतले. तें तुमी प्रत्येक जाणान जाणात. आतां आमी थोडो नियाळ करुया. जेसून आमकां कितें म्हणून सांगलां पळय तें. आतां आमी कोण? आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटले. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी देवा सारकीं जियेता वो जियेना? पूण तें कशें जातलें? आमी देवा बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाय तेन्ना की देवा सारकें जातलें. आमी तर आमच्या बरोबर जिवीत सारीत देवाक विसरत जाल्यार आमी आमची चाल पळय आसा ते प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक रिस्पॉन्स दितले, प्रतिसाद दितले, रिएक्शन करतले. कित्याक हांगसर आमकां तसली घोटाय ना. बोगसूंपाक आमकां हें वायट केलां, हांव तुका करतलो, तुका आनीकूय करतलो, कित्याक तुवें म्हाका आनीक परतून करपाचें न्हय. असली आमची चिंतना आसतात. ही सगळी संवसारी चिंतना. जेसून आमकां सांगलां हें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत न्हय, हें आमकां सोबना. कित्याक लागून सोबना? कित्याक ताचो परिणाम आमचेरूच जाता. आमी तर दुसऱ्यांक वायट केलें, दोबरा जायन तें आमकां वायट परतून जावंक लागता. देव कोत्ता म्हणून न्हय, वायट आमकां आनीकूय वायट दिता. देव जर आमकां नाडटा, आमकां फुसलायता, फसयता, आमची चिंतना देवाचेर आमी धरूंक ना तर आमी हे वतीन वेतल्या आनी हे सगळें आमी अणभवता. आमकां वीट येता असल्या जिविताची आनी दुसरी तेच भाशेन जियेता म्हणून आमी खूब खोंती बरीच जाता. पूण आमच्यान कांयच करूंक जायना अशें आमकां दिसता. खरें असलें जालें म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? अशें जालें म्हणटच आमी सगळें देवाक ओपोवन दिवंक जाय. कित्याक लागून? देवान आमकां हातूंतली सुटका दिल्ली आसा आपल्या पुता वरवीं. देवान आमकां परतून आपणायलेलीं आसा ताच्या पुता वरवीं. ताचे पुता सगळें आमी एकवटान जियेत तर हें सगळें नपयत जाता. तर आतां हांगसर ती उतरां पावलुची आमकां समजोंक लागतली. जिवी ओ मेलेली आमी क्रिस्ताची. हांगसर आमी मोत्ता पूण मरोंक तो आमकां दिना, कित्याक आमी ताची. ताका लागून आमी तर वळोन ताचे शी वचत रोकडोच तो बक्षीता आमकां. पळयात त्या चोराक ताचे बरोबर आसा तो बिलकूल जेजूक वखत नासलोलो, पूण ह्या निमाण्या वखदार ताका समजणी आयली, वो बरो मनीस. आनी ताच्या मनांत मागीर ती कल्पना आयली, तूं तुज्या राज्यांत येतलो तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून ताका रोखडीच सगळीं ताची पातकां बगसली आनी ताका तूं म्हजे बरोबर वैकुंठान आसतलो म्हणून सांगलें. पळयात कशे भाशेन जेजू आमकां सगळ्या जाणांक बक्षिता. आमी जेन्ना ताचे कडेन उलयता तेन्ना तुमी समजो नाकात की तो आयकना म्हणून. तें आयकोन तो आमकां सगळें बाकीचें दिता, पूण आमी हाजीर ना. आमी हाजीर ना. आमी आमच्या आपलेपणानूच आसा. ताका लागून आमकां हें सगळें समजना. पिशी की आमी भोंवता तें न्हय. तें आमी खंयचेय स्थितीन आसूं तो आमचो मोग करता, तो आमकां सोडिना, तो आमकां भोगसूंक तयार आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळे ताचे कुडीचे सांदे. अरे आमी पर्यंत आमच्या पांयांक तर कितें घाव जालो वो आताक कोण चाबलो, पाटीक पर्यंत कितें जालें, रोखडेंच आमी तिचोर आतेसांव दिता की ना, तिचोर पळयता कितें जालां पळय तें, रोखडेंच कितें तरी इलाज करूंक लागता, दुसऱ्यांक आमी विचारता, दोतोराशी वता आनी भाशेन आमच्या कुडीचो कुयदाद करता की ना आमी. तेच भाशेन जेजू आमचो प्रत्येकाचो कुयदाद घेता. आमकां कितें जालें म्हणून तो आमकां सोडिना. जशे भाशेन आमी आमच्या कुडीचो परामर्श करता तेच भाशेन तोय करता. म्हणटच हें जाणो जावया की ताचे सगळें आमी जितलीं जियेतल्या
तेन्ना आमी कशे भाशेन ताच्या जिवितान एकवटोन जिवंक जाय तें समजतलें हांव. जेन्ना आमकां दुसरी वायट कोत्ता तेन्ना कोणाक कोत्तात ती? म्हाका कोत्तात की ताका कोत्तात? ताका कोत्तात म्हणटच तें ताचेर दवरया आमी आनी आमी तें पळोवया. हाचो परिणाम आमचेर कसो जाता तो जेजूचेर दवरया. आमची चिंतनां भावना कसली उत्पन्न जाता ती जेजूचेर दवरया. तें कोत्ता आमी? ना, करिना. आमी तातूंतच पडटा आनी तें मागीर आमकां घोळायता. हें पातकी जिवीत, एक पातकी सैम. हें पातकी सैम आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जिवी ओ मेलिली हातून आमी मोत्ता. जेजू सगळें दवरलें की ना आमकां तातूंतली भायर सरोंक गोठाय, खुरपा आनी समजणी मेळटली. कितें करूंक जाय पळय, दुसरी पावलां आमची कशी मारूंक जाय? ताच्या स्वतांत तो आमची मनां उजवाडायतलो आनी ताचे वाटेन आमी चलोंक लागतले. कित्याक तो आमचें जिवीत, तो आमचो मस्तक, तो आमचें सगळें हो परामर्श हांचो करपाक लागतलो. जी पातकान जी येता पळय तांचो. ते भाशेन ताचें सगळें तो तांकां भोगसणी दितलो. आमी तर तांकां भोगशीत जाल्यार तें आमचेर दवरचें ना. आमी भोगशिना जाल्यार तें आमचे भितरूच उरतलें. कित्याक म्हणून हें नाका जाल्लें भितर आमचें तांचें पातक आमचें सगळें दवरूंक जाय? हें ताचें पातक ताचेरूच दवरया, जेजूचेर. तो तांकां भोगशितलो आनी तांकां कृपाय दितलो तातूंतली भायर सरच्याक. आतां पळय हांवें कितलें सांगलां तुमकां, कितें म्हणून समजलें तुमकां, कितें म्हणून तुमी कोत्तेल्यात. तें करूंकूय ताचेच कडेन मागया. तो प्रत्येकाक, कित्याक आमचें प्रत्येक जिवीत वेगवेगळे तरेन तें घडोवन आयिल्लें आसा. त्या प्रमाणे तो आमकां इलाज दितलो, दाखयतलो कशे भाशेन प्रत्येकान आमी ताच्या एकवटान पावलां मारूंक जाय पळय ती. ताका लागून पयले वाचपान सांगलां, राग आयलो की ना आमी सगळीं जाणां रागान भरलेलीं आसा. आनी मागीर आमी म्हणटा हो राग सावरोंक जायना. वय जायना, कित्याक त्या रागान आमी बुडलेलीं आसा. तो राग आमचे सगळें इतलो आसा की तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना अशें दिसता आमकां. पूण हें ट्राय करात न्हय, जेजू जेजू म्हणून हो राग भायर काडात. तुमी नियोंक लागतल्यात. कित्याक हो भायर गेलो की ना मागीर कितें जाता? पवित्र आत्मो हें थिरावणेच्या साक्रामेंतान आमी शिकल्या, तो आमकां सगळी समजणी दिता. हें कित्याक लागून घडटा म्हजें सगळें. हे भाशेन आमकां भितरल्यान एक दिशा मेळोंक लागता, समजणी मेळटा. आनी हांवें कितें करूंक जाय तें देव आमकां कृपेन बरोवन जिवंक मदत करता. हें अशें केलें की ना मागीर कितें जाता? त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागलीं की आमचे मदें आनंद येता. खूब आनंदांत आमी जियेता. दुसऱ्यांक आमी जेजू सगळें बक्षिता. कित्याक जेजून तांचें पातक काडलेलें आसा, ताचेर घेवन तांकां सुटका दिलेली आसा. पूण आमी तें तांचें पातक जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. आनी आमचें सगळें कितें उत्पन्न जाता तेंय बी करूंक जाय. तेन्नाच की ताचें राज तेंचेर घडोवन येता. आनी आमी एकामेकाक ताणेन बक्षिल्या तशें आमी 70 पाटी 7 बक्षूंक लागतल्या. कित्याक तातूंत आमकां बरें दिसोंक लागता. हो गूट फकत तो जाणा आनी ताचेच सगळें आमकां कळटलो. आमचे वस्तुंगी जियेत तर तें कळचें ना. ताका लागून आमकां ही कृपा ताणें दिल्या निवडच्याक, ताचे बरोबर वो आमचे बरोबर. प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी घेता भयणीनो आनी भावनो, तेन्ना देव आमचें सगळें आमकां कुडींत आनी मनांत जिवी दवरता. पूण हें तर आमी विसरत आनी आमचेच वस्तुंगी जियेत आपल्या पोटांत आमी जियेता. तर तुमी निवडात तुमकां कितें करूंक जाय तें. ताणें कितें सांगलां आमकां? म्हजें सगळें रिगून रावात जसो हांव तुमचें सगळें रिगून रावतां. ताचें सगळें आमचें जिवीत रिगोवया. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू जेजू म्हणून ताका दिवया. तें बेश्टें जेजू जेजू म्हणपाचें न्हय. म्हजें नांव सापसुपें घेवं नाका म्हणून दुसऱ्या मानामेंतान ताणें आमकां सांगलां. पूण ताचें नांव घेतना हें म्हजे भितर आहा तितलें हांव जेजू सगळें दवरतां. थोड्या उपरांत मागीर आमी जेजूच सगळें आसतलें हांव. आनी जेजू सगळें आसलें की ना सगळ्या जाणांक आमी ताचें सगळें पळोवंक लागतलें हांव. तीं जियेतात तो जियेनात म्हणून तांकां मदत जाय. म्हाका आतां ताणें हें मिसांव दिलेलें आसा तांचे पासून मागच्या. आनी तुमी जाणात मागणें इतलें पावरफूल, सगळें बदलूंक जातात मागण्यांतल्यान. तुमी करात मागणें आनी केलेलें आसा. तुमचो अणभव आसा
जेन्ना आमी खतखतीत काळजांतल्यान मागणें करीत जाल्यार ते मागणें देव दितलोच आमकां दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां देवान खूब शिकयल्लें आसा. आमचे अणभव आसात. आमी जाणा कशे भशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशिल्लीं तेन्ना देव आमकां आनिकूय भरपूर घोटाय दिता. तांकां समजून घेवच्याक आनी तांचें जिवीत आमचे सोबे न्हय, जेजू सोबे दवरच्या. हे परी आमकां सुटका मेळटा आनी आमी फुडलीं पावलां मारूंक शकता. आतां आनिकूय ताचेर आसा मनन करपाक. ते दुसरे फावटी तो आमकां सांगतलो. त्या संदर्भांत आमी तेच भशेन नियाळ करया. सगळेंच पूर्ण न्हय, पूण आयज हें मनांत दवरया, जिवी ओ मेलिली. जेजू सोबे तर आमी जियेत, आमी जियेतल्या. आमी ताचे सोबे जियेना तर मोत्तेल्या. पूण आमी जिवी ओ मेलिली आसूं, आमी सदांच ताची. तो आमकां सोडिना. तर आमी दुसऱ्या पासत मागोंक जाय. आनी हें आमी प्रत्येक वेळार सुस्कारांतल्यान तांचें जिवीत, तांची चाल जेजू सोबे दवरता आनी जेजू तांचे पासत तांकां भोगसणें दिवंक लागतलो. हांव एक हातयार आनी आमी ते भाशेन सगळीं जाणां जावया. हें तुमकां समजलां जाल्यार थोडो वेळ आतां आमी जेजू बरोबर सारया आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां तुमकां प्रत्येक जाणांक कितें शिकोवंक जाय तें शिकयतलो. आत अशें दवरया. हातांतली आमच्या खूब शक्ती आसा. ती अशी आमी हात जोडले की ना, ही शक्ती भायर वयची आसतना आमचे कुडींत घोवंक लागतली आनी नेगेटीव एनर्जी पळय आसा ती आमच्या कुडींत आसा. ताका लागून आमचे हात पांय दुखतात. ही दूख हिजोत्तान आयली. केन्नाय आमी म्हणलें तूं वावर केल्लो आसा, ताका लागून स्ट्रेचिंग जालेलें आसा, ताका लागून जाय. पूण हेर पळय दूख आसा ती असली नेगेटीव एनर्जी आसा. ती आमी काडूंक जाय. आनी हे भाशेन तर हात जोडशात तुमकां पेकोवणी कुडीक मनाक ओतम्याक मेळोंक लागतली. तुमकां तें आजून घडीक समजना जाय, पूण हे भाशेन मागणें करीत रावात. तुमकां ही खोलायेंतली जिविताची म्हायती मेळटली आनी जेजू सोबे आमी अदीक खोलायेन जियेतल्या. हे भाशेन हात जोडात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन भरोन येता. सुस्कारी परी आनीत उदक घातलें की ना सकलथान वयर बरोन येता. ते भाशेन सुस्कार आमचे सोबे बरोन येता आनी वयरथान सकल पर्यंत सुस्कार भायर सरता. पूण भायर सरतना जेजूच्या नांवान तें सगळें भितर हात इतलें काडया. कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार जेजू 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 भितरल्या भितर म्हणपाचें. कित्याक जेजूच्या नांवान आमकां तातूंतली सुटका मेवतली. मागीर आमी शांत निवांतपणी आमचें जिवीत सारतलें आनी खरेपणी ताचो अणभव आमकां घडटलो. ताची शक्ती आमचे सोबे वाडटली आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमी सगळें करूंक लागतलें.